सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वाचून भेटयता. जीन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरें इंतेसांव रोजा मारिया बाप्तिस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आपल्या जल्माचो दीस मनयतात टेन्झिला, मेलिशा आनी आलिशा पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज इंटरनॅशनल वुमन्स डे मनयतात. सगळ्या अस्तुऱ्यांक खेरीत भाशेन आमी दिन वाचता. सगळ्या अस्तुऱ्यांचें आयज अभिनंदन करता. तुमकां सगल्यांक ज्यो अस्तुऱ्यो आयज ह्या मिसाचे भेटेन आसात तुमचेय पासत हे मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन आयज मागता. तशेंच सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत भोव करून ज्यो अस्तुऱ्यो लिडरशीप घेवन बरें करूंक मुखार चल्ल्यात तांचे पासत आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया. देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी सगळें बरेंपण तांचे वरवीं येवंक. कालच्या दिसाक आमी वेलसांव हांगासर डबल ट्रॅकिंगा बाबतींत जें कितें जाता तें पळयलां आनी वेलसांवची सरपंच लेडी सरपंच खेरीत भाशेन हे RVNL जें कितें बेकायदेशीर काम करतात ताचेर आपलो ताळो उबारून कालच्या दिसाक एक अस्तुरी कशी रेल्वे ट्रॅकाचेर आयली ती आमकां दिश्टी पडल्या. तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया हे तेंच्या लिडरा बरोबर वेलसांवच्या लोकांक आनी तशेंच गोंयकारांक ही नीत फावो जावंक आमी मागुया. तशेंच कालच्या दिसाक सांगे हांगासरूय आनीक एक तरेचो मुद्दो उप्रासलेलो आसा. जंय कम्युनल टेन्शन्स घालपाची एक प्रयत्न चल्लेलो आसा MLA वाटेनतावन. ह्या गांवच्या MLA पासत मागुया. तशेंच थंयचे कावन्सिलर आसात तांचे पासत आनी लोकां पासत तांणी सगळें बरे भाशेन शांततायेन फुडें व्हरूंक ह्या लोकां पासतूय मागुया. हेर दुसरे कडेन जे आमचे वेगवेगळे तरेचे मुद्दे आसात गोंयांत हे सगळे देवान आपल्या हातान घेवंक आनी देवाचे नितीक आमी उलो मारुया. परवरी तशेंच हेर दुसऱ्या गांवांनी जे मुद्दे चल्लेले आसात ते आमच्या मागण्यांत आमी हाडुया. आमच्या पाप साहेबा पासत मागुया खेरीत भाशेन पाप साहेबाक देवान बरी भलायकी फावो करूंक आनी ताका सगळे पिडेंतलो निवारूंक ताचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुगुण्याक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक हांव आयलां. दर दिसाक देव आमकां आपयता तेन्ना आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां हे मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. ने पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगण्या सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सुदान सांगवार मरी सगळ्या देदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा कोनवड्या बापा आमचे अस्कोतायेचेर तुजी दया दिश्ट घाल
आनी तुजे पदवीदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हे आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससना इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. भुकेलोल्यांक खावंक दिशात आनी कोतवलोल्यांक बुजवून दिशी जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दोंपराच्या उजवाडा सारको पुरजोडटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो ओत्मो तादोशी करतलो आनी तुमची कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एक शिंपडलेली बागी सारकी जातोल्यांत, कोदीच सुकोन वचना तसली जोरी सारकी. आदी गोठान जाल्ले शार तुमी नव्यान बांदतल्यांत, आदल्या बुन्यादीचेर नवें घर उबें करतल्यांत. फूट काडपी आनी पाड जाल्ले घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटल्यां. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मांडना जाशात आनी त्या दिसा वावर करना जाशात. संवसाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पोराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात. जाल्यार सर्वेस्पोरा सोवे तुमकां संतोस मेळटलो आनी हांव तुमकां जोयतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जेकोबाच्या दायज तुमकां बागूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्पोरान उतर दिलां. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, तुका विस्वाशी रावूं तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. पोतून म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूं तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. म्हजे मागणे तूं आयक देवा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोलदिरो, विस्वाशी हांव चाकोन तुजो. तुजे सायबा पातयेवंक रावता, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. पोतून म्हणुया, जबाब, तुका विस्वाशी रावूं तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. तुजे बगर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या सोतोस तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरूं घालता सायबा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूं तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारता जाल्यार माय मोगान तांकां पावता. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हज्या विनवतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्पोरा. जबाब, तुका विस्वाशी रावूं तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. उद्गार, पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बोलदूंक ताणें नवें जिवीत जियेतलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसुल्लो
ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोन वसुंदाराची आनी ताची सांगाती जेवणाक बशिल्ल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसुंदारा आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? परतीपाड करून जेसून तांकां म्हळें, बरीं आसुल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वयसाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो. बाबून आयचें पयलें वाचप आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी कांय बरीं उतरां बुजवणीचीं आमकां मेळटात. कोणूय तर पातकान पडत ताका खिरीत भाशेन आमी जायते पावटी ताची टिका करता. जायते पावटी आमी आमचो निर्णय दिता. जायते पावटी आमी फॉर्मण मारता. आमी दुसऱ्यांक बरे नदरेन पळोवचे सुवातेर आमी बुजवण दिवचे सुवातेर पातकी आपलें जिवीत नवसरतलो हें आमी समजुचे सुवातेर जायते पावटी गुळेक आमी असल्या मनशांक भायरायता आनी गुळेक आमी खबरो करून तांचें नांव उबयता. आयच्या दिसाक पयलें वाचप आमकां कांय बरें म्हणटा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उच्चारशात, भुकेल्यांक खावंक दिशात आनी कोंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपाच्या उजवाडा सारको परजळटलो. जें कितें आमी ह्या संवसारांत बरें करीत जाल्यार आमकांय बरें मेळटलें. दुसऱ्यांक तर आमी पावयत, दुसऱ्यांची टिका करूंक आमी तर बंद करीत जाल्यार आमचें जिवीत नवसरूंक आमी पावतले. अशेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. जेसू खिरीत भाशेन पातक्यांक आपयता. जेसू खिरीत भाशेन समाजान भायर आयलोल्यांक आपयता. जेसू समाजान किकोन करलेल्या मनशांक उदीक आपणायता. आनी जेसू जेन्ना मांडवेर बशिल्ल्या लेवीक आपयता तेन्ना लेवी आपूण स्वता थोटाकता. कित्याक मातेवाक खबर नासली की आपूण गुडीक जेसू आपल्याक आपयतलो वो कितें करतलो तें. आनी ह्या वेळार तो आपल्याचे आपोवणे पडून खिरीत भाशेन एका समाजान भायर आयलेल्या किकोन केल्ल्या मनशाक तो आपणायता. जेसू आपणायता, सोमी आपणायता. येदो व्हडलो तो प्रवादी कसो लोक मानतालो, येदो व्हडलो देवान मागलोलो म्हूण लोक सजमतालो. ताका जेन्ना आमंत्रण मेळटा खुशाल तो जाता. आपल्या घरा वचून बाबा भयणीनो एक व्हडलें जेवण तो जेजूक करता. त्या वेळार दोन शास्त्री आनी फारिसी त्या घरांत आमंत्रण आसलें देखून ते येतात. दोन तरेचे तांच्या जिदेवा मदें दोन शास्त्री आनी फारिसी आसले. एक एकदम कट्टरपंथी आसले आनी दुसरे चालते बेश्टे आपले दिसपटो गिरास चलता तसले फारिसी आनी दोन शास्त्री. जे कट्टरपंथी आसले ते बारीकसाणेन सगळे नेम कायदे बारीकसाणेन पाळटाले आनी दुसऱ्यांकूय पाडूंक बारीक बारीक वस्तू ते सांबाळून दवरताले. दुसरे फारिसी आनी दोन शास्त्री आसले तांकां पडून वचूंक नासले. दिसवडो चलता ते भाशेन ते चलयताले. हे कट्टरपंथी ताका म्हणटात तुजो दोनी तूं दुसऱ्यां बरोबर बसता, तुमचो दोनी दुसऱ्यां बरोबर बसता, जेवता खाता, तांकां आपयता, तांकां आपणायता, तें कितें कसलो तुमचो जावन आसा हो गुरू. आनी त्या वेळार जेसू कांय बरीं उतरां म्हणटा, परती पाडून म्हणटा, बरीं आसुल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वयजाची गरज. खरेंच भाव भयण, जेन्ना आमी बरीं आसता तेन्ना आमी कोणाशी वचना. आमी जेन्ना पिडेन पडटा आमी रोखडींच दोतोराशी धांवता. कांय बरीं म्हणटा, हांव सुगुणी मनशांक न्हय बोगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. पातकी मनीस जेन्ना परतून येता सोमयाशी तेन्ना सगळो सर्ग भाव भयणो संतोश भरीत जाता. आमचे जिवितांत आमी दुसऱ्यांकूय सयेक दिवन तांणी आपलें जिवीत बदलूंक तांकां उजवण आमी दिवंक, तांकां तेंको दिवंक
आमचें जिवीत पयले सुवातेर आमी नवसरूंक आनी देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक हो कृपेचो काळ आमकां मेळ्ळा तेन्ना ताचो आमी अदीक आनी अदीक फायदो आमी काडूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नागे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतान आमी सदांकाळ तुजो मोग करूंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडियान सवता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समारंभूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भुक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन दवरताय. जेजूचे जिविताची वर्तीं घोडिता आमी समारंभता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट आमी गायन करून परगोटुया. तुझ्या कुसाने बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंड आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत सुतर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपुती भाग्यो सुसे भाग्यून धर्मतान सर काडीत कमानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास संकरी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक प्रदिव नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास ड्युटी पेटयतात ती कराबे बाडा केरकर आनी फामील आनी होली क्रॉस युवेन्सियो फेर्नांडीस आनी फामील रीत भाशेन ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत आमकां ओदीक गोठाय मेळ्ळ्या. जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते ओमोडीक देणे सासणाचें जिवीत सोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. 16 तारखेर मार्चाचे जनरल बॉडी मिटींग इमाकुलाद कोसेसांव कॉन्फ्रारीची दुसरे मीस जाल्या उपरांत 8:30 मीस जाल्या उपरांत फाल्यां म्हणजे आज जी कोण भावार्थाची यात्रा करतात तांणी सकाळचे 3:30 वाजता बस स्टँडांतान ती सुरू करतली आपली यात्रा करूंक. सगळ्यांनी थंयसर जमा जावचें म्हूण ती मागता. उत्सवाचे मागणे. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवंसो जागूं. शुभ वर्तमानाची बिया तुजी कृपा आमकां नुसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवंशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आखे रचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो दोपयत जावन सास्तांक तुजी मोहिमा पोचूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारांत सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117. I4. Bye.
तुवें